चडश्यो पंचायतींनी इनवॉल्व जायना तांकां फ्री ज्यो 3 पंचायती आहा त्यो म्हाज्या अंडरूय थोड्यो आहा दुसऱ्या अंडर आहा पूण हांव डायरेक्शन मॅक्झिमम जेन्ना तो कोलवाळ पंचायत हांव जेन्ना 1986 मेंबर म्हणून निवडून येयला आनी 2007 हांव आमदार जाला म्हणून गेला जवळ जवळ 5 टर्म आसलो हांव प्रत्येक घर जाणा आनी म्हाजे कडेन जाता तितकें हांव सदांच केलां आनी म्हाजे कडेन येता तेन्ना हांव तांकां करतातूच आनी तिका हांव ती संपर्कांत म्हाजे कडेन आसली इन्सिडंटली ते पयलींचे पारे आनी आतां ही मात ती फुसफुशीत जाल्या उमळ येयल्या उपरांत थोडो भाग परतूय तिजो हें जावं लागलो म्हणून तो आतां कितें जालें की सगळें मोडलां आनी ते बाकीचे आमी सगळें करून दिताले आनी जशें आतां स्ट्रीट प्रोविडन्स डॉनाल्डान सांगलां तशें करून दिताले तो कॉन्ट्रॅक्टरूय हांव बऱ्या पैकी म्हणजे फास्ट करून दिवपी ताका आपयतालो बऱ्या पैकी आशिल्लो म्हणजे फास्ट जाता तितकें बेगीन. आतां अटल आसरा आमकां तर NGO जावं आमची ट्यूबलायट ओपन जाली सोशल वेलफेअरची ट्यूबलायट ओपन जावंक जायना तांकां कोणाक धाडूंक जायना जेन्ना सरकार CM सांगता सरकार तुमच्या दारार हे आतां कितें तो स्कीम आहा न्हू CM रिलीफ फंड नो CM अटल आसरा तो एक स्कीम काडला up to 3 lakh rupees to build poor people's home. Now this lady is going to go running around or government should come there. Social welfare department should come here, na? I don't have anything against him. I don't have anything against social welfare minister. I don't have anything against nobody. Social welfare director Ajit Panwarkar should send his person here and do her paperwork within the shortest span of time and get this house ready. We will do. We will do many houses, no problem. But when you have announced the scheme under social welfare, sir, तुम्ही ते सांगपाचे मिनिस्टरा बाबा हो स्कीम हा न्हू दिलो तिका वर्सां पडले आनी मागीर उदी घेवंक लागले भितर हें जालें आनी आसलेले ओनू पडले आनी आतां म्हटलें कितें करूं नीलकंठा कडेन हांव वचोन येयली तेणी सांगलें म्हाका आयज दिता फाल्यां दिता अशें करून वर्स गेलें आनी आयज येयला आनी हें बीन काम आतां तेणीच केलां JCP हाडून आनी आतां सांगलां म्हाका तुका बांदून दिता म्हणान अशें तेन्ना हांव खुश आहा. फाटल्यान रावताले ते तेणीन फातर दिले नीलकंठा फातर दिले आनी 6,000 चेक दिलो तेन्ना आनी उरलेले पयशे हांवें घातले हांव कामाक वयताली हेका आतां तेणी 10-15 वर्सां जातलीं बांदले